विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाचे वीक्षक वर्गांक मिगेल नमस्कार. आयची सीए साधक कार्यक्रमांतू मे 2025 अंतो सीए फायनल परीक्षेंत उत्तीर्ण जावन तांगेल जर्नी शेअर करूक आमगेलो सांती सीए भरत भट हांक हांव स्वागत करता. हांगेल एक किरुपरिचय दिवचे हांव इष्ट पावता. हांगेल अन्नाल नाव वेंकटेश भट्ट हांनी कॅनरा बँकांतू मॅनेजर जावन आतां रिटायर्ड जाली. हांगेल अम्माल नाव शिल्पा भट्ट हांनी गृहिणी. हांनी हांगेल प्रायमरी एज्युकेशन चेतना कॉन्व्हेंट स्कूल हासनांत केलेलें आसा. ताजे नंतर SVT हायर प्रायमरी स्कूल कारकळांतू केला. ताजे नंतर हाय स्कूल निट्टूर हाय स्कूल उडपांत केलेलें आसा. हांनी हांगेल कॉलेज पूर्णप्रज्ञा कॉलेज उडपांत केलेलें आसा. हांनी हांगेल सीए आर्टिकलशिप सीए कविता एम्पायर मार्गदर्शनांतू केलेलें आसा. हांनी क्विज चेस हांतूवरे पार्टिसिपेट करताची आनी हांगेले BCom फायनल इयरांतू हांनी मंगळूर युनिव्हर्सिटीक चेसांत रिप्रेझेंट केलेलें आसा. अदर दॅन दीस हांनी हांगेल फ्री टायमारी क्रिकेट फुटबॉल आनी म्युझिक वर आयकताची. हांकां हांव वापस आमगेल स्टुडियोंत स्वागत करता. सो तुमकां प्रथम जावन निमगुचे सीए म्हणजे एक लॉंग जर्नी 5 वर्साचे और मोर जो उपूर केलो पटी. सो तुमकां सीए करका म्हणून कशी दिशील आनी केदन दिशील? ॲक्च्युली हांव फर्स्ट PUC आसतना रितेश परेरा आनी मिगेल कझिन श्रवण पै म्हणून तांणी दोग जाणांन म्हाका कसं आयडिया नाशिल्लें, बट तांणी हे कोर्सा बगे चिकेची इंट्रस्ट आशिल्लें आनी श्रवण पै मिगेल कझिना निमित्ती हांव हे कोर्स ऑप्ट जालो. ॲक्च्युली तो मिगेल्या पेशी एक वर्स व्हड आशिल्लो. त्या निमित्ती म्हळ्यार मिगेल तेन्ना कॅरियर डिसायड जायनाशिल्लें हांव कसं करचें म्हणून डिसायड करनाशिल्लें. ताणें डिसायड करनाशिल्लें. सो ओटूच आमी दोग जाणां ओटूची जॉयन जाल्ले सीए कोर्स. सो तेदना सीए अशी जॉईन जाली सीए. बट आता सीए करका म्हणा मस्त कन्सिस्टन्सी आसका, मस्त हार्ड वर्क जावका. सो तुम्ही तुमगेले सीए फायनल्स साक एस्पेशली तुमगेले स्टडी स्ट्रॅटेजी कशी आशिल्ला? स्टडी स्ट्रॅटेजी म्हळ्यार केला अटेम्प्ट मिगेले वायड जाल्ला. म्हळ्यार फस्ट तितले एक डेडिकेशन तूं स्टडी करनाशिल्लें, लेट जावन घेतिल्लें. बट मागीर वचता वचताची मागीर एक इम्प्रुवमेंट आयला वाजूच्या. म्हळ्यार स्टडी टेक्निकाय तितलें एक स्ट्रॉंग नाशिल्लें. मागीर एकाक ग्रूप ऑप्ट केलो. फस्ट 2 ग्रूप बोथ ग्रूप दिता आशिल्लो. मागीर तें जायना म्हणून कळटना एकाक ग्रूप ऑप्ट केलें. सो एकाक ग्रूप कोण क्लियर केलो. सो तुम्ही फर्स्ट तुमगेले कशी वाजूका म्हणून पळोवन एक ग्रुप क्लियर केलेला. सो आता सीएन तू सुमार सब्जेक्ट्स आसा 8 दुखून आता सहज जाला पेपर. बट तुमका वाजूचेक तुम्ही कोचिंग घेतील की जो सेल्फ स्टडी करतली? सेल्फ स्टडी ॲक्च्युअली मिगेले म्हळ्यार सेल्फ स्टडी ऑप्ट केलेलो हांवें. बट यूट्यूब विडियोज प्रायमरी हांव मस्त रेफर करता आशिल्लो. एक सब्जेक्टाक सादारण 2 लेक्चर्स अशी 2 फॅकल्टीज अशी ऑप्ट केला. सो केलोक तुम्ही कोचिंग हाका युट्यूब रेफर कोचिंग कोचिंग जॉईन जाय. सो आता आमच्या जर्नीन मस्त जन इवन निमगितात सीए जाली म्हणून असं टायमारी आमकां कोणी एक मार्गदर्शक जो प्रोत्साहक म्हणून असताची. सो तुमगे लायफान तू तशी कोणी आशिल्ली? प्रोत्साहक म्हळ्यार डेफिनेटली अम्माल तितले व्हड प्रोत्साहक विंगड आशाक साध्य ना. मागीर हांव अम्मा मागीर केलो लायक फ्रेंड्स आशिल्ले तांणी पुरा तशी तांणी तांकां फ्रेंड्सा नांव मेन्शन करता जाल्यार रितेश अमीन म्हणून आशिल्लो, नवीन नायक आनी दोग जाण प्रायमरीली मस्त सपोर्ट केलो. सो फ्रेंड्स आनी फॅमिली सपोर्ट मस्त रिलेटिव्स. आता आर्टिकलशिप तुम्ही उडपान केलेलं आसा थंय तुमकां आर्टिकलशिप कशी फायनल्साक हेल्प जाता म्हणून दिसता? आर्टिकलशिप इम्पॉर्टंट एक स्टुडंटा लायफांचो. बट मिगेले फायनल क्लियर करतना मस्त टायम घेतले. इंटर दुखून फायनल जावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ ब्रेक घेतले. सो म्हाका इंटराचे चड यूज जाल्ले. म्हळ्यार डायरेक्ट तांतूय GST टॅक्सेशन पुरो आशिल्लें. सो इंटराक चड यूज जाल्लो. फायनलाकय टू द एक्सटेंट यूज जाल्लो. बट चिके गॅप घेतिल्ली निमित्ती तितले एक एफेक्ट जायनी म्हणून मिगेल. तुम्ही मेन्शन केले GST म्हणून पुरा. सो केलो सब्जेक्ट आमकां मस्त डिफिकल्ट आसता, केलो इश्टा सब्जेक्ट आनी कष्टा सब्जेक्ट म्हणून आसता. सो तांतू सीएन तुमगेल खंयचे इश्टा सब्जेक्ट आनी कष्टाच म्हणून आसून तांतू तुमगेलो अप्रोच कशें आशिल्लो? मिगेल इश्टा सब्जेक्ट म्हळ्यार FR AFM आनी टू द एक्सटेंट कॉस्ट म्हळ्यार पुरो सादारण प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट.
आणि टॅक्स ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ आणि प्रॅक्टिकल ಸ್ವಲ್ಪ मिक्सचर असं आणि कष्ट जनरल सब्जेक्ट में ऑडिट ताका हांव हें पडी कसन केलें म्हणल्यार हें करें लास्ट टायम एग्जाम क्लियर जाय नाशिल्लें सो फस्ट टायम हांव पेपर हाडयले आनी खंयचे पुरो मिस्टेक जाल्ला म्हणून अनलायज केलें मागीर तेन्ना मागीर वता वता म्हाका हें रियलायज जालें म्हळ्यार हें सब्जेक्ट क्लियर करूंक MCQ मुगेल स्ट्रॉंग जावका तेची म्हळ्यार मस्त वीक आशिल्लें इवन बरोच हें ಸ್ವಲ್ಪ आशिल्लें जाल्यार MCQ म्हाका बारीक कट जाता आशिल्लें इवन 15 क्वेश्चनान 3 रायट घेवचे 4 रायट घेवचे तसं जाल्यार हाजे निमित्ती एग्जाम क्लियर करनी आशिल्लें मागीर हें कशें केलें म्हळ्यार एक ಕೆಲವು ಚಾಪ್ಟರ್ पर्टिक्युलर ಚಾಪ್ಟರ್ एस्पेशली रिपोर्टिंग ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ आनी ಕೆಲವು तांणी इन्स्टिट्यूटाच्यान वेटेज दिला अमके ಚಾಪ್ಟರ್ इतलें वेटेज मोर दॅन 70% ऑफ द टॉपिक्स हांव रिविजन विडियोज रेग्युलरली पळयत आशिल्लो मागीर तेंचे रेग्युलरली पळोवन एक तांणी कसन शिकयला त्याचे टेक्निक्स बिल्डअप करता आशिल्लो आनी तें फस्ट ऑडिटींग कंप्लीट केलें मागीर हें दोनी काय ना तें जालें मागीर हे दोन अख्खं मस्त फोकस केलें एग्जामा लागला घेतना हे दोन सब्जेक्टाक मस्त फोकस केला सो फर्स्ट तुम्ही कष्ट खंयचे आशिल्ले होय पडे समज चेंज चेंज केलें केलं होय एनालायज होय करून मागीर होय सो आमकां कष्ट आशिल्लें थोडे चड टायम स्पेंड करता होय जातले होय होय बट होय इन दी एंड होय दोनूय जाता मागीर पुरा वाजून जाल मागीर थंय आमकां स्टडी हॉल बसतना 3 गंट मात्र मेळचे पुरा जनाक आनी फूल दिवस जस्ट 1.5 days मेळटा सो तेदन कशी वाजूका सगळे सिलेबस कवर करका 1.5 days तू अँड यू हॅव टू पुट 3 hours ते बरो कवर तेदन कशी वाजिल्ली तुमी ते हांव कसं वाजो काम म्हणून डिसायड केला जाल्यार एस्पेशली ऑडिटिंगान तो तें फस्टाक डिसायड केला मागीर तेंच मल्टिपल टायम्स रिविजन केलें सो विंगड मस्त करून एग्जाम लागला येताना न्यू टॉपिक्स कसं हांव आपणी सो तांतूच एक इवन ऑडिटिंगा म्हूण न्ही प्रति एक सब्जेक्टान हांव फुडें स्टडी हॉलिडेन कशी वाजीत आशिल्लो तेंची वापस मल्टिपल टायम्स रिविजन केलें सोडून जाल्यार सोडूं गेलें तें वापस हांव हें करनी मागीर तेंचे इन्स्टिट्यूटाचे वेटेज दिता त्या वेटेजा प्रकार आमी मस्त फोकस करून इम्पॉर्टंट टॉपिक्स प्रायोरिटी टॉपिक्स कसं तें फस्ट प्रिपेर करता म्हणून मागीर हें अभिप्राय सो आमकां खंयचे टॉपिक वाजिला की एटलीस्ट 100% श्योर आसचे बेटर केलो टॉपिक सोडल्यार करेक्ट सो आतां आमगेले एग्जाम जाल मागीर आमकां सुमार ऑप्शन्स आस करियरान फ्युचर एक तूं सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा वचत जो बिझनेस घालयत जो प्रॅक्टीस घालयत सो तुगेल प्लॅन कसन आस गेला तर सद्याक डिसायड कसं करनी बट लाँग टर्म प्रॅक्टिसान चिके जॉब पोर न्हू मागीर प्रॅक्टिसान तूं वचा म्हणून लेखला गोती सीए वाजितान वर आमकां सुमार डिस्ट्रॅक्शन्स म्हणलेले आसता सोशल मिडिया जो कसं सो तुम्ही सीए फोकस जावन वाजिताना हे डिस्ट्रॅक्शन्स पुरा कशी अवॉइड केले म्हळ्यार हांव वाजोचें उण आशिल्लें म्हळ्यार टायम ड्युरेशन मस्त नाशिल्लें म्हगेलें एक 10-11 hours वाजिल्यार एक मस्त जाता आशिल्लें बट ते वाजो चार्जेरी मोबायल्स आनी कंप्लिटली ऑफ करता आशिल्लो हांव केलो पाटी स्विच ऑफ करता आशिल्लो एक केलो पाटी आनीक कुडा दवरता आशिल्लें तशी हांव फेसबूक इंस्टाग्रामान पुरो एक्टीव नाशिल्लो वॉट्सअप आनी टेलिग्राम टू द एक्सटेंट एक्टीव आशिल्लो आय थिंक सीए जन टेलिग्रामान तू चड ऍक्टिव्ह असतात तांतू नोट्स वय 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 त्या निमित्त टेलिग्राम हांव हें करनी वॉट्सअपची के म्हणटा खराब बेलाल स्टडी हॉलिडेज वेळार आमकां विंगड आर्टिकलशिप काम पुरा आसना चड सो तेदन आमी वाजूच न्हेसता तुमी तुमगेल ಸ್ವಲ್ಪ रिलॅक्स करका म्हणटाना तेदन तुमी वाजूच विंगड कसं करतली की हांव एक्चुअली हें भजन्स आनी आयकता आशिल्लो एक्चुअली संजेच म्हगेल फेवरेट टायम वाजोवपाक सकाळी पशी कंपेर केल्यार सो संजे एक वाजोच फुडें एक 5-10 निमिश भजन एक लायट म्युजीक अशी पुरो आयकत आशिल्लो मागीर रिलॅक्सेशन म्हळ्यार वाजून जाल मागीर नायट चिके बसता आशिल्लो मध्य म्हळ्यार मे एटेम्प्टान तो IPL आशिल्लो सो अर्द घंटो अशें IPL पळोवन टायमपास करता सो सोशल मिडिया ना जाल्यार आमकां विंगड टायमपासाक सुमार आसता असल पुरा आतां सीए कोर्स मस्त जन जॉईन जाताची आनी 12th जाल मागीर मस्त ऑप्शन्स आयला ACCA म्हणून पुरा सो तुमी जुनियर्सांक एक सीए चूज करतना कसं ॲडवाईस दिताची आणि सीए ऑलरेडी चूज केलेले जनांना त्यांनी कशी अप्रोच करका फायनल म्हळ्यार तांचो 2 नमुने आसा म्हळ्यार फस्ट हार्ड वर्काक कसं सबस्टिट्यूट ना
हार्ड वर्क मस्त करता जाल्यार केलो जाणां कसं जाता म्हळ्यार हार्ड वर्क ಒಟ್ಟು स्मार्ट वर्क करता जाता हे कोर्सान तो नाही जाल्यार केलो पडे रिजल्ट मेळना हार्ड वर्क करता आसता जे आमी खंय चुकला कसन चुकला म्हळ्यार शॉर्टकट टेक्निक्स हें पुरा जाव कधी जाता हें क्लियर करूंक के टफेस्ट एग्जाम म्हणत मस्त इजी काही नाही लाईटली घेवचें जायना सो स्मार्ट वर्क करता जाता मी म्हणून बी गेला सो हार्ड वर्क अँड स्मार्ट वर्क दोन्ही करता जाता हे करता आता आमगेले तुमगेल सीए पुरा जाल्ले पुरा आता तुम्ही वरलेलं ते आसाची चेस पुरा सो आता फ्युचर कसा प्लॅन पर्सनली अँड तुमगेले प्रोफेशनली प्रोफेशनली म्हळ्यार सीएन तो लायक नॉलेज अपडेट करून मुखार सोन वचका म्हळ्यार जॉबा गेल्यार इवन प्रॅक्टीस करूं जाल्यार नॉलेज इज अ मस्ट सो मुखारी वाजूच जाल्यार अवकाशू आसता म्हळ्यार मेळना ते नॉलेज अपडेट करता म्हणून मी गेले मागीर चेस ह्या फिल्डान म्हाका इश्ट जाला गेम खंयचे ऑपॉर्च्युनिटी आयिल्लो आसल्यार डेफिनेटली पार्टिसिपेट करता खंय जावं आसल्यार सो आज आमगेले स्टुडियोन येवन तुमगेल जर्नी शेअर केलेल्याक धन्यवाद म्हाका हांगा अवकाश दिला विश्व कोंकणी केंद्राक हांव मस्त धन्यवाद म्हणटा विश्व कोंकणी सकनाल पर्व दुखून तुमका हृत्पूर्वक अभिनंदन सांगता हांव यूट्यूब वीक्षक वर्गांक आमगेल हे कार्यक्रम भागवहिसिल्यांकय धन्यवाद